सात हातून रॅलीक आमचे फिरगोजेन हांगा गिरी आयला, हे मोंती गिरीच्या दोंगरार आयला आनी एकदम खुशालकाय. हे एक हिस्टॉरीक इव्हेंट, इतिहासीक इव्हेंट आनी पयले फावटी ही रॅलीक आयला आनी उमेदीन आमचो जायतो लोक भावाडटान, उमेदीन भावाडटान जायतो लोक, फक्त क्रिस्तांवच न्हय, तरेतरेचो लोक, तरेतरे धर्माचो लोक, तरेतरे समुदायाचो लोक आयला ह्या दोंगरार सात हातुनीच्या रॅलीक एक भेट दिवपाक, उमाळ घेवपाक. आनी सात हातून जावन असो एक व्हडांतलो व्हड सांत आमच्या गोंयांत, ताका व्हडलो मान आसा आनी सगळे तरेचो लोक ताका मान दिता. जायती ओचोरियां मिलाग्री ताचे वरवीं जाल्या. तो जिवो आसतना तो मेल्या उपरांत आयज सुमार 8 शेंकडे जाले, 800 वर्सां जालीं. इतल्यो मिलाग्री जाता, इतली ओचोरियां जाता, इतले लोकांक फेवर्स मेवता, गोरजो तेंच्या गोरजांक जाबाप मेवता आनी ताका लागून ही भिऱ्या लोकांचें आयला ह्या दोंगरार येवंक तेची उमाळ घेवपाक. कितली तयारी आशिल्ली तुमचे रॅलीक्स घेवपाक? इगोर्जे आमकां रॅलीक घेवपाक व्हडलो वेळ मेळोंक ना. आमकां कॉल आमकां इगोर्जेन कोता म्हणसो जाले ते 15 दीस जातले, 15-20 दीस जातले. इल्लोसो वेळ मेवलो तयारी करूंक, पूण लोकांन उमेदीन सगळे व्हॉलंटियर्स आपल्या मोगान इस्कॉलाचे भुरगे, आदले पास्ट पिपल्स आनी जायते व्हॉलंटियर्स आनी दान मोन घालून जायतो वावर केला आनी हो दीस घडून आयला. आनी ह्या दिसाक जोरी जबर आमी तयारी करूंक पावोंक ना, आनीकूय जाय तयारेची गरज आसली, पूण जायतो लोक देरेपेत आमी पळयता इतलो सगळो लोक परत आयल्या सात हातुनीच्या रॅलीक उमाळ घेवपाक. आयज हिंगा मागीर फुडलो पडाव खंयचे कडेन आसता? आयज 2 तारीख हांगासर गिरी आहा, 2 तारीख, फाल्यां 3 तारीख गिरी आहा आनी फाल्यां दनपारां ती नावेली वेता. इकरांक सुमार हांगासान भायर सरतली रॅलीक आनी नावेली वेतली. नावेली 3 तारखेर आनी 4 तारखेर. रॅली खंयसान येयल्या फादर? ही रॅलीक सात हातून पादुआ चमता. तो अशी गांवान जोल्माचा गांव पुर्तुगाल, पूण ताणें पादुआ ह्या गांवान काम केलां इटालियाक आनी थिंगासर ताचे रिमेन्स आसा, ताचे बॉडीचे रिमेन्स आसा. थंय ताची जीब आसा. जीब सात हातून मेल्या उपरांत जेन्ना ताचो फोण उक्तो केलो ताची जीब कुसोंक नासली. जेन्ना हांव वेस्ट युरोप टुराक गेल्लो, पिलग्रिमेज गेल्लो इटालियाक पादुआक, तेन्ना हांवें ताची जीब पळयल्या आनी अजाप जालो. 800 वर्सां जालीं तरी ताची जीब आसा. ल्हानशी जाली आतां, 800 वर्सां, 8 शेंकडे जाले तरी ताची जीब ल्हानशी आसा आनी पळोवंक आमकां खुशालकाय भोगता. देवाची व्हडली मिलाक ती. आयज तेजे रॅलीक्स कितें हाडल्या फादर? ही रॅलीक्स म्हणटा पळय ती न्हू, ही रॅलीक्स म्हणटा पळय ती हांगा गिरी हाडल्या पळय ती, ताचो रीब बोन, बोरीचो कुडको, ल्हान बोरीचो लागता कुडको आनी पेट्रिफायड फ्लेश म्हणजे ताचे कुडीचो कुडको. हिंगासर ती व्हडली इमाज कशी केल्या, भांगराची इमाज जी केल्या, तितून तो पेट्रिफायड फ्लेश आसा, पेट्रिफायड फ्लेश कुडीचो कुडको आसा आनी ते जे आमचे पाद्री भाव जे आयला ती बेसां पळय दिता, तातूंत सात हातुनीचे रीब बोन आसा.
we were preparing for this day for a long time, and long time in the sense we didn't have much of days because the news came to us very late. But still, we did not want to give up this opportunity because getting the relic of St. Anthony is something wonderful to all of us and to all the faithful. And people long to pray to St. Anthony because he is a miracle worker, he is a wonder worker. And today you have seen the crowds. We ourselves cannot believe our eyes. And from morning onwards, from 7 o'clock, people were there for Mass. And there are throngs of people coming up the hill to Monte de Giri. And we are delighted, we are happy that people are coming here and experiencing the joy and peace, and especially the love of Christ which St. Anthony has to offer to each one of us. St. Anthony is a saint who is loved by all. He is one of the saints who is loved by the world, and I must tell you, people love to pray to him because he is a great intercessor. So we are happy. The friars at Monte de Giri are happy, and the people are happy here, and we are glad to cater to these people that their faith may grow and increase, and that St. Anthony may bless us and give us that peace. Praying, give us that peace, asking from God, asking from Christ. And we will keep praying, we will keep interceding, and St. Anthony will bless all of us. Father, lastly, how it has been for you to get all the support, to put everything in place? It was not easy because we had just 15 days, but people voluntarily came forward. There are a lot of volunteers. They said, Father, we will help you. And the PPA and the PTA and the PPC and the priests and the other well-wishers and benefactors, they all came forward and they have helped us. I immensely thank all of them, especially the police, the traffic management, the SP, and all the government officials, IMLA, Jaish, and there are many others who have helped us, all the government officials. I would like to thank them and thank all the fathers and especially of this community who have worked hard to make this day a great success. And today you can see the crowd coming up that hill. We are all Mucha Jesu, sama ibarat orang jauh cari seorang itu kalau saksinya lawan jenami Noman mereka berulur sobre essa usura mereka usura sobre dos opuchis Noman mereka berulur sobre esposa